ना त्या सातीवाड्याचे भुरगे जावं ते खेळपा ना ते कांयच ना ताका ते पडलेलेच ना फक्त तो इलेक्शना टायमार तो होदू भोंवना इतले आमचे मडकचे लोक लाचार जाल्ले आहा तो भोंवंकच ना लाचार शेनवार जालो की धांवपाचे 200-300 रुपया ग्राउंडाची परिस्थिती क्रिकेट प्लेयर जाल्यार सारकी व्यवस्थित ना एक्सटेंशन केलं ते कितें सगळें स्टेडियम पयलीं स्टार्टींग आशिल्लें आतां तेंच्यांनी फाटल्यान केला पळय 91-92 हें केल्लें ते सुद्दां अर्धे तेंच्या वंटी काडून दवरलेले आतां केला फाटल्यान तरी पण चालू आसा आतां मतदारसंघात पयल्या परिस्थिती कळटा बाकीचे गांव पळयले बाकीचे ग्राउंड दुसरे मतदारसंघातले ग्राउंड पळयले मडकयचो ग्राउंड पळयलो हो एक मडकय सातयवाड्याक आमकां एकूच ग्राउंड हो आसा काम केलं म्हणजे पैसे वाढवून मेळटा ताका धरती सगळे आमच्या आतां रस्ते सुद्दां 2-3 करता आनी खाता काम रस्त्याक काम ना टेंडरां काडटा आमचे भेणां मोडलेले जाले आहा हय आतां जर कळटा हे रस्ते पळय फोडटा पायपलायन घालता केबल घालता ते केला ना केला ना आमी प्रेमानंद बी आमी पर जात्रा म्हणल्यार मडकय तुका खबर आसत गोंयांत नंबर 1 जात्रा म्हणटा ती मडकय अशें की लोकांचे आमकां नवदुर्गे पाव म्हणटा आमी की लोक येवन सुशेगाद घरा वयचे अशे खड्डे पडलेले की उसळून तूं भायर पडपाचें अशें खड्डे आनी आमी वयता प्रेमानंद मातशें आमकां खड्डे तरी हें करून दिया म्हणून आनी हो तेगेलेच मनशां दिता अर्दें जाता अर्दें करपूच नाका आपल्याच मनशांक आपल्या कॉन्ट्रॅक्ट तो आनी कांय उलोवपा ना मागीर ओके आमी आतां मडकय ग्राउंडाचेर आसा तुमी आयकला हांगा जे लोकल्स आसा तेंचे म्हणणें कितें आहा ते हो एकूच ग्राउंड मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा आनी आयज जर ज्या रितीन हो ग्राउंड आसपाक जाय आसलो मेनटेन आसपाक जाय आसलो नाजाल्यार तेचें डिजायनींग आसपाक जाय आसलें प्लॅनिंग आसपाक जाय आसलें तशें कांय हांगा दिसना स्पेशली हांगा जो ग्रास आसली ती जो टफ आसलो तो टफ हांगा ग्रास पळय तो दिसाना हांगा सगळे शेकारे जाल्ले आहा आनी भुरगे हांगा क्रिकेट खेळटा फाल्यां ते डाय मारतात धांवतात तेन्ना तांकां इंजरीज भरपूर जाता हांगा सो हांगा मेन म्हटल्यार आतां हो ग्राउंड एसएजी कडेन आसा एसएजी म्हण तो करिना जाल्यार तेंच्या कडेन जायना आतां मेन म्हणणें कितें आहा लोकल्सांचें हांगा की ह्या मातये पोंदा स्लॅग घातलेलो आहा कंपनीचो वेस्ट स्लॅग घातलेलो आनी ताका लागून कितें जाता तेचेर ग्रास म्हणटा पळय ती धरना आतां हांगा येदे व्हडले कंपनीज आसा जे आमी वदळ पंचायतीन उलयल्ले की CSRच्या अंडर हे कंपनीज हांगा इन्वेस्ट करपाक जाय लोकांक हांगा डोनेट करपाक जाय आनी सोशल वेलफेअर जे कितें प्रोजेक्ट आसता ते तेंच्यांनी करून दिवपाक जाय हांगा आतां इतले व्हडले भाऊ हांगा मडकय 40-50 तरी कंपनी ना मडकय तुमचे 44 युनिट आनी जर आमी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी जर धरली जाल्यार फुडें कुणायच्याय पडटा ऑलमोस्ट थंयसर 100-150 कंपनीज आहा सो हे इतले कंपनीज आसा पळय हेंच्या थ्रू हो ग्राउंड काय बरो करपाक जाता हांगा CSRच्या अंडर सरकाराचो 1 रुपया घेयनासतना हांगा पंचायत नाजाल्यार SAG हांगा काय बरो ग्राउंड करपाक शकता टॉप क्वॉलिटी ग्राउंड करपाक शकता कित्याक हांगा जे कंपनीज आहा ते MNCs आसा बेश्टे सादे कंपनी आहाय न्हू लोकल कंपनी न्हू MNCs सुद्दां हांगा आसता सो तेंचो टर्न ओवर 1000, 2, 3, 4,000 करोड आसता आनी ते भितरले 2% तेंच्यान हांगा घालपाक जाय कायद्यान लोकलांक यूज जावपाक जाय CSR पूण हांगाले MLAचे ते प्राधान्य ना नाल्यार ती प्रायोरिटी ना की हांगाल्या भुरग्यांक बरो ग्राउंड मेळचो भुरग्यांनी फुडें वचपाचें आनी ह्या BJPचे तुमी जाणा कितें तें आतां तुमी पळयतात आमचे जे रेसलर्स आसा तेंची कितें हालत जाल्या ती तांकां बाबड्यांक आयज रस्त्याचेर थंयसर मॉलेस्टेशन जाल्यार हॅरेसमेंट जाता सगळें जाता तेंचेर तरी तेंचेर तो तेंचो जो अध्यक्ष आहा तेचेर ताका अरेस्ट जायना आफ्टर प्रोटेस्ट केस रजिस्टर जाल्या सो ही सेम परिस्थिती गोंयांत आसा गोंयच्या स्पोर्ट्स पर्सनाची तीच परिस्थिती आसा हांगा स्पोर्ट्स पर्सन आमी तयार जावपाकूच दिना आनी विजनां व्हडलीं आसता ते दीस हांगा सायडीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार गोविंद गावडे तेनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो तेनी व्हडले थंय भाशण केलें खेलो इंडियाच्या अंडर नेटान कितें तो कसलो तेजेर भार येयल्लो तो देवाक खबर तेनी ती खेळाची एक स्पोर्ट्साची नांवां घेतली ज्या रितीन तेचे मिम्सूय जाले जोकूय जाले लोकांचो एंटरटेनमेंटूय जालें पूण हेतून स्पोर्ट्स पर्सनाचें खंय तरी जे कल्याण जावपाक जाय नाजाल्यार जे अपग्रेडेशन जावपाक जाय
आता गेले जाल्यार हांगा 24/7 म्हणटा पळय तशें हांगा स्पोर्ट्स पर्सन हांगा ट्रेन करताना ट्रेनर्स दिसपाक जाय आसले. हांगा ट्रेनिंग जावपाक जाय आसलें. भुरग्यांक आमच्या ऑलिंपिकाक धाडपाक, भुरग्यांक आमच्या नॅशनल गेम्साक धाडपाक हांगा जावपाक जाय आसलें. हांगा फ्लडलायट ना. पयलीं म्हणल्यार हांगा फ्लडलायट ना. सांजचे जर भुरगे कामावयले येवन जर हांगा प्रॅक्टीस करतले, क्रिकेट प्रॅक्टीस करतले, फुटबॉल प्रॅक्टीस करतले जाल्यार तसो हांगा डिझायनूच ना, तशें हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड केल्लो ना. सो ह्या भुरग्यांनी चिंतपाक जाय की आमकां हे फक्त टोर्नामेंट स्पॉन्सर करतात, 1 लाखाचे 2 लाखाचे प्रायज दितात, आमकां तितूनच दवरता. आमकां ते करोडांच्या टोर्नामेंटाक वचपाक आमकां आमची लायकीच करिना. आमकां तशें हेंच दिना, सिस्टमूच दिना वयर पावपाक, IPLाक खेळपाक, नाल्यार इंडियन टिमीक खेळपाक, नाल्यार ISLाक खेळपाक. हे सगळें आमच्यान कॅपेसिटी आसा, आमच्या भुरग्यां भितर हो टॅलंट आसा, पूण तो टॅलंटाक वाव हो सरकार दिना. हांगलो MLA तर तेका मात सुद्दां पडलेले. तुमकां पयलां आमी दाखयला थंयसर कितें थंय सगळे भुरगे ड्रग्स सोडटात. मुद्दाम तुमी त्या वेटनरी क्लिनिकाक विजीट करा आनी तेच्या फाटल्या सायडीन मुद्दाम वचा. थंय सिगरेटीची पॅकेटां आसतले, कितलेशे सिगार पडलेले आसतले, थंय ड्रग्स सोडटा, थंय कोणें चुली घातला आनी सगळे नाका नाका जाल्ले थंयसर सगळे गजाली थंय मेळटले तुमकां. हेचो मिनींग की युथाक डायरेक्शन दिवपाक हो MLA फेल जाल्लो आसा. फक्त मडकयन लाचारी करप, लाचारीच्या नांवाचेर हांगा मतां घेवप आनी लोकांक दबाव आनी हुकूमशाही करून आपली घराणेशाही चलोवन हांगा हे राजकारण करप. हे राजकारण खंय तरी लोकांनी आतां बंद करपाक जाय. फक्त इतलेंच चिंतू नाका की आमकां 500 रुपया दिले, 1000 रुपया दिले, म्हाका लग्नाक पयशे दिले, म्हाका आनी हॉस्पिटलान वचपाक पयशे दिले, म्हाज्या भुरग्याक एडमिशनाक धाडले, हे गजाली चिंतनाका. तुमकां लाचारी नासतना तुमी तेच्या पांया कडेन दरबारान तेच्या नांव वयता आसतना तुमकां हे सगळे फॅसिलिटीज हक्कान मेळपाक जाय. हांगा हक्क म्हटल्यार हांगलो मडकयचो एकटोय भुरगो 8वी 10वी 12वी जाल्या उपरांत सोमतो ह्या कंपनीन स्कील डेव्हलपमेंट 3 म्हयन्याचो 4 म्हयन्याचो 2 म्हयन्याचो कोर्स करून डायरेक्ट ह्या कंपनीन कामाक लागपाक जाय. हे इतलो हांगा एम्प्लॉयमेंट आसा. हांगा हजार आनी कितलेशेच हजार लोक भायल्यान हांगा येवन कामाक लागता. पूण आमचे मडकय भुरगे अजून बेकार आसा. त्या भुरग्यांक फक्त गव्हर्मेंट जॉबाक ते सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टाचेर वचपाक हेच्या कडेन भीक मागची पडटा, हेच्या कडेन फावटी मारची पडटा, 5-5 वर्सांचो दरबार अटेंड करचो पडटा. हे खंय तरी लोकांनी बंद करपाक जाय. आमी 2023 सालांत जगता. पोर्तुगीज गेले इंडियेच्यान, ब्रिटीश गेले, पूण आमची लाचारी अजून ह्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशीच आमकां दिसता. ही खंय तरी बंद करपाची मागणी हांव लोकां कडेन मागता. आनी आयच्या टुरान आमी तुमकां भरपूर गजाली दाखयतले जे एक्चुअली जावपाक जाय, जे इतली वर्सां ह्या आमदारान ह्या मंत्र्यान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक लागून केल्ले ना. देव बरें करूं. मुद्दाम पळोवपाक शकता पळय जे ग्रावंडाचे केद व्हडले फातर आसा. जेन्ना भुरगीं खेळटात आनी इंजर्ड जाता ते हांगचो लोकल MLA आसा न्हू ताका कांयच पडलें ना. फाटल्या दिसा खंय एक टुर्नामेंटाक तो बॅट घेवन येयलो, फक्त 1-2 शॉट मारून गेला. तेन्ना फूल टुर्नामेंटाक जेन्ना खेळटा भुरगीं कशी इंजर्ड जाता न्हू तेन्ना तूं खेळ आनी तेन्ना कळटलें तुका. जो हांगचो आमदार आसा सुदीन तळकर एकदां फूल दीस टुर्नामेंटाक खेळ, फक्त 2 शॉट मारून वचनाका इनॉग्रेशन करून तूं खेळ आनी इंजर्ड कसो जाता न्हू तेन्ना कळटलें तुका. मुद्दाम पळय केद व्हडले फातर आसा पळय. खंय तरी हांगासर मोजके ल्हान ल्हान टुर्नामेंटाच्योच गजाली जाता, पूण लोकांक त्यो फॅसिलिटी भुरग्यांक फॅसिलिटी मेळपाच्यो आसल्यो मेळना. फुडल्यो गजाली जाल्यार ग्रावंडाक स्लॅग घातले, हरयाळी ना, ह्या ग्रावंडाक कितें जालें तें तसोच बापूले बसून. हे सगळे पळय गोवा हिस्पानीक ते सगळे ग्रावंडाक घातलेले. आनी आमचो मंत्री आतां असो म्हणतो उजवाड घातला, आपल्याक कसो उजवाड घातला. पयर पेपरान आतां हें घालपाक तेचे ट्रक घालपाक आहा. आतां खंय घालतलो ताका खबर आहा. रस्त्याची स्थिती तुमी पळयली. आतां माड्डोच्यान तर वचपाचेंच ना. आतां पावस पडलो, एक हुंवार येयलो काय ना पळया तुमी, रस्तो इतलो तरी पोना वयतलो. फोंडाची माती फोंडा पावना हें ताका हरशी खबर आहा. पूण ताका तें पडलेलेंच ना. ताका हात पांय लोकांचे मोडोन ताका कांयच पडलें ना. ताका फक्त लोकांनी भीक मागपाक जाय तेगेले घरा कडेन वचून.
कशें ते गव्हर्मेंटाचे ते रोलर बिलर कशें पडलेले आनी कोणूच ताका आधार वाली ना अशें जाल्यार पळया पीच आतां एक सादारण खूब व्यवस्थीत ना म्हणून ग्रावंडाक बॉलिंग करता कोणी भुरग्यांनी मेंटेन केला एक साधारण पीच सुद्दां ग्रावंडाक सारकी ना जाल्यार पळयात घडटले ह्यो प्रायम ज्यो सुविधा आसा त्योच ना जाल्यार भुरगे कशे घडटले पूण अजून ताका कांय पेंट ना काय ना 15 वर्सां मायजूच जाल्या हेका स्ट्रक्चर उबें करून परिस्थिती राहत सगळे आणि कोणाची तकलेर पडपाची गजाली चल्लेले आसात त्याचे पलीकडे काय ना रोड सुद्दां भायल्यान एक्सटेंशन बार सोडलेले आसा पळय स्टार्टूय जावंक ना आनी सगळे हय पडपाची परिस्थिती राहता ती वायट ती निर्माण करून दवरलेले आसा ते कोकोकोला लायल्या स्पोर्ट्साचे कितें डेव्हलपमेंट जाता हाजे वयल्यान कळटा आनी गांवच्या भुरग्याचे कितें डेव्हलपमेंट जाता आतां फक्त ह्यो एडवर्टायज गोल पोस्टार जर एडवर्टायजमेंट लावपाक जालें जाल्यार हांगासर स्पोर्ट्स डेव्हलप कसो जातलो हय मातशें